दिवचले वडावल एका दुधकाराच्यो 11 म्हशी आयतारा व्हावल्यो। चरपाक सोडिल्ल्यो म्हशी घरा येतना देमायच पावसान मारिल्ल्या हुवारांत व्हावल्यो म्हूण दुधकार सुधाकर कळंगुटकार सांगता। 7 लाखाचे खंय लुकसाण। फिर्याद घेवन सुधाकर मिडिया मुखार सरकारान खंय आधार करचो। मजगती पावसान विसव घेतिल्ल्यान सप्तका उपरांत सूर्यदर्शन। घोग्यांनी पडपी पावसान वाडावल दिवचल्याच्या एका शेतकाराचेर आकांत। ताच्या 11 म्हशी देमायच पावसाच्या उदकान व्हावले। 7 ते 8 लाखाचे लुकसाण म्हूण शेतकार सुधाकर कळंगुटकार सांगता। सरकारान आधार करचो म्हूण मागणी। 7 रेडिओच्यो मुरा आणि 2 बंडलपुरी, एक गावठी आणि दोन रेडके बारीक मोठे साधारण 12 नग म्हणजे कमीत कमी म्हाका 8.5 लाख 8 लुकसाण गेली जाली। इतके हाडून गेले जाते न्हू, माझे सगळे उत्पन्न गेले सगळे न्हू, काय करूंक ना माझे सरकारान ताका म्हाका मदत करपाची कितें तरी पळोवन इतले पळोवन धाडला आमी कितें माझे सगळे हे जालें न्हू, इतके उबे करता म्हणजे म्हाका नाकी न्हू म्हाज्या मजगती 11 जुलै ते 13 जुलै मेरेन गोंय वेधशाळेन गोंयांत पावसाचो ऑरेंज अलर्ट दिला। गोंयांत आत्ता मेरेन सिजनल पावस 64.6 इंच पार, सरासरी परस 27.5% मायज। तिनही घाट मार संगळ आनमोड ह्या पर्यायी महामार्गाचेर आज साजे ॲक्सिडंट। टेम्पो रस्त्याच्या सायटीक घसरलो, ट्रॅफिकाक मोठ्या प्रमाणात आडमेळी। बेळगाव गोवा या नॅशनल हायवेचेर हत्ती ब्रिजा लागीं हो रस्तो ब्लॉक जाल्ल्या कारणान लायट व्हेकल्सांती तिनय घाट मार संगळ आनमोड ह्या मार्गी वळोवण्यात येल्ली आसा। मात्र आयज सांजेच्या वेळाचेर ह्या मार्गाचेर ही एक टेम्पोचे ॲक्सिडंट जाल्ल्या कारणान ह्या मार्गार ही वाहतुकी खातीर अडथळे निर्माण जात असतात। तेका लागून वाहन चालक प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणात हाल जात असतात। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।